गुड आफ्टरनून गाइज, वेलकम बॅक टू न्यू ब्लॉग. सो ब्लॉग आत्ताच स्टार्ट केला हांवें कित्याक की सकाळच्यान हेवटेन ठेवले बायच्या फाटल्यान फुडल्यान नासतना सायज बायस खबर ना बेश्टेच आदे कितें सगळें आहा पण म्हाका तर म्हणटा खेळटा कितें करता आनी म्हाका मातशें काम आसलें तें सगळें केलें. हांव मातशें किचनान घालें कित्याक की रानी आहा ते आतां एक 2-3 दीस आहा तेज्या भयणी तेणें कामाक लायला कित्याक की ते म्हणजे रूम बीन सगळें चेंज केला म्हणजे तेजो घोवान काम चल्लां म्हणून ती दुसऱ्या कडेन वयतली थंयसून ताका खूब पयस पडटलें म्हणटा आनी येवपाक थंय घरान कोणाचें रावता पळय तेंच्याच घरान काम करता तेंचोच रूम बीन घेवन. सो तेन्ना ताका रिक्वेस्ट केलें 1-2 वरांक वयता म्हणटरी सुद्दां एडजस्ट करून येवंक सोदतालें तितले पयस. मागीर ती दिना म्हणून आसूं न्ही म्हटलें तेणें आसूं न्ही तें म्हणल्यार आपूण येयना येवंक गावचें म्हणून आपल्या भयणीक लायता. सो तेजी भयण येयल्यार तो ब्लॉगान बीन हांवें काय केलें सो ताका दाखयता पळयता म्हणल्यार म्हाका तें सांगतालें एका 2 दीस तेणें आपल्या भयणी आपयलें म्हणजे कशें कितें करपाचें खंयचें आमचें वेज आयदन नॉन वेज खंयचें कितें कशें कितें तें सगळें ताका सांगलें तेणें आनी हांवूय तेज्या वांगडा आसलें कशें कितें तें सांगपाक. बायक बरयलें बायक आतां न्हिदता बायक न्हाणयता न्हिदयता. म्हाका मातशें बँकींग कामां 2-4 दीस जाल्यार बँकींगचो परत कॉल येता केवायसीचे अपडेट करून हांव ताका येता म्हणटा न्हू वचोंकूच पावना. काल वयतलें आसलें कालूय पावना. सॉरी पयर वयतलें आसलें पयर लेट जालो पणजे बीन वयता म्हणल्यार सो पयर वचपाक उरला हांव थंयसर. सो आतां करता. सो ताणें आयज सांगलां एका कशें करता तें काय दाखय खतखतें करूंक लायलें सगळें भाजी घालून मातशें पातळ जाला दाखयता तुमकां. हांवें आतां आनीक बॉयल करपाक दवरलें सगळें गॅसीर उडयलें म्हणल्यार बरें सगळें स्टँडा खाली धुवपाक उडयलां. सो आजचे एपय ताजें खतखतें केलां तेणें सगळें घालून आनी फोडी घालून बीन कर सांगलेलें एका वांयगें जावं कितें कितें आहा तें सगळें बीटरूट गाजर बटाट बीन सगळें घाल म्हटलेलें फ्लावर दिसत ना फ्लावराची जाली हें की चोण्याच जाला पळय चड शिजलां पूण ओके. सो जालें खतखतें केलां तेणें तेज्या टायपान. सो हांगासर कॅबेजची भाजी आनी बटाट बीन घालून केलां. वॉटर सॅलड मिक्स करना की तेका आवश्यक करूंक लायता मागीर जेवता तेन्ना मीठ घालतना उदक सुट्टा म्हणून जालें तो बायचो कुकर. आनी हांगा आमचें शीत. सो बायक न्हाणयता न्हिदयता फाल्यां जाला ऑफिसान हजबंड येवना सो तो जेवण बीन सगळें रेडी म्हणटा मागीर बँकेन वचून येवया आनी रायसूय काबार रायस बीन येता आसतना पळोवया सांजचे कितें म्हणटा येता आसतना आमचें हाडटलो. सो म्हाका एस बी आयक रांदचें वचूंक मातशें एस बी आयचें काम आहा 2-3 बँकेचें आहा पूण एस बी आयचें मेन आहा सो तें करून घेता. हांगा सगळें मागीर बायचें उदक गरम जालां न्हाणून घेता. भाभी यायचा न्ही ती घरा गेला सो 10-12 दीस नासतना ती पळोवया कितले दीस ना सो तो पर्यंत आमी ताका बेश्टें फटाफट न्हाणून बीन सगळें घेता. बाय बाय बीन न्हावन रेडी आहा न्हाणयल्या बाय रडटा आतां जेमींग. सो बायक न्हाणयल्या आतां न्हिदयता ताका बाबा ताता करूंक या चल भितर या ताता करूंक या चल आतां न्हिदयता ताका आनी हांव रेडी जाता जेवण बीन फ्रेंडान मागीर रेडी जावंक सांगात मागीर आमकां 3 म्हाका भायर सरूंक जाय. चल 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 ताता करूया चल. भायर सरलें आमी भायर बीन न्हिदले हांव बेगीन आईक मातशें पळय म्हटलें बेगीन रेडी जालें फटाफट आनी आतां वयता फर्स्ट बँकेन वयता. बँकेन वचून येता बँकेन जालें की न्हू म्हाका मेन वचोंक जाय. आमचो गॅस बुकींग केला आजून येवना म्हाका दिसता 20 दीस चड जालें अजून येवकूच ना. हो काबार जालो परत प्रॉब्लम जातलें. सो थंय वचपाक जाय आनी कितें तें 2-3 शॉपिंग आहा तेवूय करून येतली. सो बेगीन फटाफट सगळें काम जावंक जाय आयज होपफुली. आनी आयज 2 गाडयो आमच्या घरा ते बई हर्टिगाय घरा आहा आनी हे वय सो गाडी घराच्यान आमी सगळें कामां करून येता नाल्यार टुराक वयता 2 गाडयो. आयज आमचो मुस्ताकूय ना आनी शानूय ना. आयज फ्रांसो ड्रायव्हर आयज हांव ड्रायव्हर आयज हो ड्रायव्हर. आयज कितली कामां जातली खबर ना आमची. सो चलो वयता आतां आमी फर्स्ट बँकेन या बरें. आज फ्रांसिस ड्राइवर जाला. हम लोग मौका ढूंढते कब गाड़ी घर पे रहेगा और हम लोग जाएंगे काम करने के लिए. आमची कामां एक्चुअली खूब पेंडिंग हा केन्ना गाडी घरा आसतना कामांय सोदता कितें कितें करपाचें कितें कितें आहा तें ना. आनी अशें समज इव्हेंट म्हणजे कोणाचें फंक्शन आहा कितें आहा तें आमी मुद्दम स्पेशल केन्ना गाडी दवरता इम्पॉर्टंट आसता पळय वचपाक बीन. आतां ही गाडी अशी रावंड मारून येतली बरें परत अशी येतली. सो पळोवया आतां वयता पयलीं आनी तें जालें की रायस काबार जाय तें हाडूंक जाय. रायस काबार जावन फ्रेंड्स म्हणटाले बकेट हाडया म्हणून आमकां बकेट आमचे रोखडे आज सकाळी मम्मी म्हणटाले कितें म्हणून असं ये मग एक जाय म्हणटाले. मग बकेट मग आसतले पूण खबर ना खंय आज एक मग घेवया बकेट्स घेवया तांकांय जाय न्हू धुवपाक बीन. सो बकेट्सां घेवंक जाय. बकेट्स आमचे परते परते फोडटा सुनंदा म्हणजे तो पुसता तेन्ना सगळें तो जड व्हरता कितें व्हरता खबर ना ते 2-3 मोडला. पुष्पा 1 वीक ना म्हणटा हय 1 वीक ना. अरे
किती 8 तारीख पूजा हा पळय ते तेकात पडला कशें कितें म्हणटा तांकां पडला म्हाका पडला 8 तारीख पूजा आणि 13 तारीख जात्रा अरे 14 तारीख डायरेक्ट आऊंगे म्हणटा रे आमच्या स्टाफीक ना सो पुष्पा ताजी मम्मी येयल्ली आयज सो त्यांना ब्लॉग बी काय दाखोवनासले ती येयल्ली मेळपाक ते आनी तेजी मावशी सो तेंच्या व्हडली जात्रा जाता खंय सो ते आधी मुद्दम सांगपाक गेले ती येयल्लीच सगळे भयणीक बीन सांगपाक दिसता तेच्या हांगा गोंयान येयल्ली सो मुद्दम मेळपा आयले पुष्पा म्हणल्यार चल तूं सरताक बीन मेळोन यो म्हणून सो येयली बिली बायक बीन पळोवपाक येयल्ली ती सकाळची ती आनी तेजी मावशी ती फ्रांसी पुष्पाची सो जात्रेक आपयला ते म्हणल्यार तेंच्या कर्नाटका जात्रेक यो हांव खंय मुद्दम सांगपाक येयल्ली खंय सो आसूं एक म्हणजे अशें काय जाय ना फोनार सुद्दां सांगूंक शकताले ते पण मुद्दम येयली मेळपाक येयली तेंच व्हडलें न्हू कोण हें करता मुद्दम येता मेळपाक बिळपाक पळय आमी चड करून पावचे ना इतल्या पयस ते सुद्दां आनी पळय आतां आमी भितरल्यान येयला कित्याक की ट्रॅफीक नासता म्हणून हांव बरें गॉगल बीन स्पेक्स लावन आसले पण वतूच ना हायवे मेन रोड ब्लॉक आहा येयला तेन्ना सारको ब्लॉक आसलो आमी भितरल्यान पैठणानसून वयता आनी एक काम आमचें मेन आहा तें सिलिंडराचें तुमकां सांगलां तेंच बूक केन्ना केला आहा न्हू डेट फ्रांसी सो डेट म्हणजे आतां खबर ना आतां सगळ्यांना म्हणटालें आतां काय प्रॉब्लम ना गावता सिलिंडर म्हणटाले पण आमी केन्ना बूक केलो आजून येवना सिलिंडर आनी एक तर दिदीचे कितें ते नंबर चेंज करपाक तोय हाडला पळोवया खंयचे कामां जाता ते SBI जावन डायरेक्टली आमी त्या हितून या HP हितून हय सगळें थंयच आहा आमचे एक कडेन कामां रायस घेवपाचे मागीर बकेटाचे आनी ते SBI वांगडा जातले बागायदारान या पळोवया सो हांगासर म्हाजें जालें काम हांव येयना फुडें मागीर फाटल्यान कितले लोक येयले तरी बरें म्हाजें बेगीन जालें फ्रांसाचें जावना अजून फ्रांस बाबा गेला SBIचे ATMान तेजें एक्टिवेट करपाक जाय ताका तें जावना करता तेंच कर सो म्हाजें बेगीन काम जालें म्हणून बरें जालें म्हणल्यार म्हाका हांगाच रावचें पडटलें की हांव येयलें ना 2-3 जाण आसलें आतां पळय जाल्यार फूल भरला बँक सगळ्यांचे KYCचे अपडेट आनी कितें कितें काम चल्लां कार्ड एक्टिवेट करपा आयला फ्रांसीस आतां म्हाका एक्टिवेट कर म्हाका दिता खंय बरें हांगासर आमचें सेकेंड काम जालें तांदूळ घेतले आनी बारीक सारीक कितें जाय आसलें तें घेतलें हांगा ग्रॉसरी तें डिकीन घालतना डायरेक्ट पळय सिटारूच उडयलें बॅग हांगा घातलें तें बारीक सारीक कितें घेतलें घे रे तुजें सो आतां डायरेक्टली आमकां वचूंक जाय आमकां आतां हितून HPच्या हितून पळोवया आतां गॅसीचें अपडेट कितें जालां आमकां येतली काय ना तेवूय आयडिया ना सो पळोवया बरें आसलें थंड ना त्या फ्रिजांतल्यान दुसऱ्या फ्रिजांतलें मागीर दुसरें कितें घेतलें पळय लेमन डे येता सो चलो 2 कामां जालें एक बँकीचें काम जालें आनी एक रायस बीन घेवपाचें तें घेतलें आज आमी दनपारची सगळ्यांना उपाशी शीत करून आहलें एने सॉंग लायली पळय चलो सो आतां आमी येयला HP सो स्टेटस पळोवपाक आमचें बुकींग केल्लें तें अजून येवना जावना कित्याक येवना कशें कितें तें सांगपा पळय HP गॅस फ्रांसीस गेलो ऑलरेडी सो पळोवया कशें कितें जाता तें आमच्या सायडीकूच खंय तर गाडी येयला खंय ताका सिलिंडर वाऱ्याक ड्रायव्हराक कॉल कर नंबर दिला आनी घे खंय आतां खंय सोदपाची खबर ना गाडी फ्रांसी म्हणटा खंय सोदी आतां त्या सायडीक खंय सोदतलो रे तूं गाडी एक सिलिंडराची सांग आतां आमी येयल्या पळय प्लास्टीकच्या शॉपान सो प्लास्टीक मग बकेट बिकेट कितें जाय तें घेवपाक कितें आहा सगळें कितले घेवया लास्ट टायम घेतल्या तसलेंच घे हे पळय सायकलूय आहा बकेट सिलेक्ट केल्या फ्रांसान रेड आनी ब्लू आनी हांगा न्हू सगळे टायपचे आहा तुमकां कितें कितें हय डस्टबीन एक घेवपाचें हय पुराय डस्टबीन घेवचें पडटलें आमकां डस्टबीन 2 हाडल्यार फुट्टा सो आमी एपिक्सान येयली तेजे न्हू राव रे दाखयतात 1 मिनीट राव रे बसच्या पयलीं दिसना हे स्टेरिंगाचें कितें जाल्लें आसा तें करून घेतलां आनी हे पळय हे सीट कवर घेतला फ्रांसान कित्याक तें जाणा तूं हांवें तांकां विचारलेलें कित्याक काय म्हणून सो ते म्हणल्यार रॉंग रुटाक बीन वयता पळय तेन्ना स्वेटींग बीन येवंक जायना सगळे सिटा खातीर बीन बरें जाता म्हणून आतां हांवें रॉंग रुटाक वयतलें आतां ट्रॅव्हल मुंबय वयता मागीर मुंबय वचपाचें आसलें तुका या म्हटलेलें आतां ना गाडी घेवन मुंबय केन्ना सांगलें 4 दिसांनी पावचे ना कित्याक मुंबय या म्हटलेलें फ्रांसाक हांवें परत ना पपी 4 दीस सुद्दां लागतलो पावपाक पयलीं 80 लोक आहा गाडी अरे देव हांव सीट बेल्ट घालतलो हे पळय बाय उठले आमी कितें हाडला काय पळयता पळय बायक चिम्मी हाडला
आणि हा कितें पळय बाबा आनीक काडसा आनीक काड लायले जालें आसा सुकले सुद्दां आसा ओ आईक दिसा आईक काडून दिसा आईक काडून दिसा आईक काडून दिसा आई तुका काडून दी खंय बाय पळय कशें चलोन चलोन येता पळय माम बीन येयला आतां तेका हें करपाक जाय ओपन करपाक जाय कशें करून वयतले पळय आई कडेन आतां मुद्दाम एकदां कळयला म्हणून ते मुद्दाम आतां करता ना फाटल्यानसून अशें ओडत येता म्हणून सो एक पार्सल येयल्लें म्हाजें सो ओपनूच करना बेश्टे स्टँड ते सो तुमकां दाखयता बाय येयले पळय पयलीं आपूण ओपन करपाक आपल्याक ओपन करपाक जाय म्हणून बाय कितें रे एक्चुली कितें जालें ना स्टँड स्टँड आहा आमचें एक व्हडलें जालें तें पिड्ड्यार जालें कपड्याचे टायप हवय हवय काल कबड टायप ते पिड्ड्यार आसा तेवूय रस्ट आहा रस्ट जाला धाकटें आहा तें म्हटल्यार दुसरें घेवया आनी व्हडलें आहा मातशें की आमचे शूज इतले जाले आनी व्हडलें बॉक्सान भरून दवरला एका पळय हें म्हाका आयकोंक आयज हें करून घेवचें ना आयकना कशें बाबा मातशें राव आनी शंकरन बसलेले सामके स्टँड लावपाक पण म्हटल्यार कांयच फायदो ना हे पळय स्टँड कशें येयला पळय हे पळय ना म्हणजे बरो क्वॉलिटी बरी ना जी म्हारग आसला पूण क्वॉलिटी बरी ना हे पळय हे सगळें बँड येयला हे आनी हे सो केल्यान अशेंच आहा फकत 4च पांय आमचे पयलींचे ओल्ड आहा इतले वर्सां जाले पूण ते कितें रस्ट मातसो जाला पूण स्ट्रॉंग आहा सारकें आनी हॅवी ड्युटी आहा हे म्हाका दिसता 2-3 शूज दवरले की पडटले एका 5 हे आहा 1 2 आनी हे 3 4 5 हांव आनी जंगल लायतले पूण अशें वाकडे तिकडे आसा पळय सो आनी मातशें मदीं मदीं रस्टूय येयला आसा आनी क्वॉलिटी इतली बरी ना सो आमी रिटर्न करता ताका हांव शंकर तें म्हणल्यार आतां लावन आख्खें कांय फायदा ना पळोवपाक कशें बॅलन्स उरतलें पूण त्या आमी म्हणलें रिटर्न करा गेला शंकर सो आमचे पयलींच्या पळय ताका पनाशें बरें हें आहा स्टँड कशें आहा आनी हेका मेन थींग पळय हे 4च आनी हे वयर सकयल अशें एडजस्टमेंट करचें पडटा आनी कांयच बरें येना सारकें हे पळय अशें जाता सोमतें सो हे 2च आमी स्टँडार लायलेली इतले त्रास करून म्हणल्यार टायम वेस्ट जाता आख्खी करता सो काडटा आनी रिफंड हें करता आतां रिटर्नान प्रोसेस करता मोत नाय वेस्ट ऑफ मनी वेस्ट ऑफ टायम सगळें आमचो टायमूय वेस्ट जालो जेवतले म्हणून केल्लेले आतां डिनर करतले म्हणल्यार आसूं तें म्हटलें हें करून दवरया सद्या सगळे शूज बीन घालतले उरला ते आनी तेन्ना सो वेस्ट ऑफ अशें तुमी हाडटा जाल्यार ऑनलायन रिव्यूज एक म्हणजे रिव्यू कितें सारकें दाखयता न्हू वेस्ट ऑफ मनी म्हाजें जालें काय आसता समज रिटर्न जायना जाल्यार वेस्ट ऑफ टायम सो रिटर्न करता